नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन प्रतिबंधक उपाय म्हणून पहिलेच खेप तिगा मोठ्या ड्रग्स एजंटांक उखल्ले बरोच ते भितर उरतले 100 किल ड्रग्साच्या विल्याचो प्लान मुख्यमंत्र्याचो हेडक्वार्टर्सान क्रायम रिव्ह्यू मोटारीन प्रवास करतले सगळे पॅसेंजरांक सीट बेल्ट सक्ती केंद्रीय येरादारी खात्याचो निर्णय कायदो मोडल्यार फायन 2 दिसांत अर्द मंत्री गडकरीची घोषणा मंत्री बाबूश राजकीय लावाक दिसवडो वाडोवपाचे गडबडीत निर्णय घेवचे आदी उद्देगांक विश्वासांत घेवचे वाड परवडटा काय ना ताचो अभ्यास आदी जाय GSIA ची शिटकावणी व्यापारी उत्पादक आयातदारांनी कड्डणाचो दिसाचो स्टॉक रिपोर्ट दिवचो पडटलो नागरी पुरवण खात्याक सप्तकांतल्यान एकदा केंद्राच्या वेबसायटीर स्टॉक अपलोड CR जणांक पारंपारीक पद्धतीन रेंव काडूंक मान्यतायेक कायद्यांत जाय बदल गोंयची मागणी केंद्रा मुखार 22 तारखेर प्रेझेंटेशन मेकॅनायज्ड पद्धतीचो आस्पाव ना गोंय TMCची 38 वांगड्याची कमिटी खासदार लुईझीन गायब 33% बायलो तरणाटे आनी अणभवी एकठांय कीर्ती आझाद म्हणटा पक्ष करता 2024-27 वेंचणुकांची तयारी काणकोण राजबाग तारीर 2 मोटारीच्या एका स्कूटरीच्या एक्सिडेंटात दोगांक आपतात मरण 8 जखमी तातूंतले 2 क्रिटिकल केपें अवेड्या बालरथ स्कूटरीचो एक्सिडेंट एकलो सोंपलो गोंय पुलिसेन पयलेच फावट प्रतिबंधक उपाय म्हूण तिगा मोठ्या ड्रग एजंटांक धरले बरोच ते भितर उरपाचें म्हणून मुख्यमंत्री सांगता कांय दिसां भितर 100 किलो ड्रग्सांचो विलो लावपाचें थारला जमनी बळकावपाच्यो केशी भायर येत सावन व्हायट कॉलर क्रायम खंय उणे जाल्यात तेवटेन बलात्कार किडनॅप वाडले कंट्रोल करूंक खंय पुलिसेन खासा प्लान केला पुलिसेन कळंगुटीच्या आबेल डिसोज आणि जॉब लोपेस तसेच केपेच्या वॅली डिकोस्ता ह्या 3 मोठ्या ड्रग एजंटांक प्रिव्हेन्शन मेजर म्हणून धरल्यात ते खंय बरोच ते भितर उरपाचे ड्रग्स घेतल्यांचेरूय आता केशी crime detection we are highest in the country narcotics सेलान एक जण जे मेन पॅडलर असले ड्रग पॅडलर त्या तिगांयको आयज भितर उरयल्ले आसा ज्यो ड्रग पार्टीज त्यो बाकीच्या सगळे कडेन ज्यो पार्टी चलता थंय खंयसरूच ड्रग कंज्यूम जावचो न्ही जे ड्रग सप्लायर आसतले किंवा ड्रग कंज्यूम करता आसतले तुमी फाटल्या दिसांच्यान पळयला कंटिन्युअसली केसीस फायल करता त्या खातीर म्हणजे डिमांड नश्ट करप हाजेर सरकार हाजेर पुलीस डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न चल्ला आनी ऑटोमॅटिकली जे मेन हांवें सांगलें ते मेन सप्लाय जे गोंयांत करताले अशा 3 जाणां एजंटां पयले फावटी काडून भितर उडयल्या आनी 3 जाणांचेर खूब ते भितर उरतलो हाच्या खातीर पुलीस डिपार्टमेंट प्रयत्न करता कांय दिसां भितर 100 किल ड्रग्साचो विलो लावपाचें थारला लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम लास्ट 3-4 साल से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स उन्होंने पकड़ा है which is approximately from the 6 crores, 7 crores, 2 crores, 3 crores every year they have seized the drugs. अभी बड़ी मात्रा से ड्रग्स हम डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं कुछ दिनों में लाइक हंड्रेड्स ऑफ केजीज ड्रग्स पब्लिकली डिस्ट्रॉय भी करने वाले ऑलरेडी ANC ने फाइल मूव किया है रेप केशींचेर आळाबंद घालूंक टेनंट व्हेरिफिकेशन रेप केस ही जी नोन मनशां कडल्यान मोस्टली जाता पळयता की इट इज मोर दॅन 95% इट इज नोन आनी हांगा मायनराचेर जाता ताच्या खातीर एके दृश्टींतल्यान अवेरनेस वाडोवप आनी दुसरे दृश्टींतल्यान स्ट्रिक्टली विजिलंट म्हणजे आपण भाड्याच्या घरांनी रावता ताच्या खातीर ते व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट हे सुरवात केल्ले आसा किडनॅपिंग केशींक आळाबंद घालूंक पुलीस खंय डार्क स्पॉट सोदपाचे आसा किडनॅपिंग हो प्रकार तसो खुबशे बाबतींत भुरग्यांक किडनॅपिंग करपाचो प्रकार हो मायग्रंट हितूंतल्यान चड प्रमाणांत जाता सो दॅट आमी डिवायसिंग टार्गेट दिला जे वल्नरेबल स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स जेका म्हणटा ते टार्गेट करून थंयसर अशा पद्दतीच्यो ऑफेन्सीस जावच्यो न्ही हाच्या खातीर ताजेर कंट्रोल घेवपा खातीर
खूप मोठ्या प्रमाणात येता. व्हाईट कॉलर क्रायम उणें करपाचेर भर म्हूण जमनी बळकावपाचे केशींचेर मुख्यमंत्री उलयलो. प्रॉपर्टी ऑफेन्सीस आमचे खूप त्या प्रमाणात कंपॅरिजन कमी जाल्ले आसा. बट ताजेर आमची SIT लँड सुरू केल्ल्या उपरांत व्हाईट कॉलर ऑफेन्सीस ज्यो वेगवेगळ्यो व्हाईट कॉलर ऑफेन्सीस जावपाक लागलेले तेजेर लोकांच्या मदीं अवेरनेस करपाचें खूप मोठ्या प्रमाणात ठरयलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सगळ्या पॅसेंजरांक सीट बेल्ट सक्ती करपाचें केंद्रीय येरादारी खात्यान थारायलां. सध्या ड्रायव्हर आनी को ड्रायव्हराक सक्ती आशिल्ली आतां फाटल्यान बसतल्यांकय लागू म्हूण मंत्री गडकरी उलयला. फुडल्या 1-2 दिसांत सरकाराची ऑर्द येता. टाटा सन्साचो आदलो अध्यक्ष सायरस मिस्त्री कार एक्सिडेंटांत मेले उपरांत जात. That because of this Cyrus accident, today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने पेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा. तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा. So we are now. So it's going to be so one will be penalized if we don't do it in the car. How I? There is a provision for driver and the driver near passenger. If you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. Have you decided on the penalty? Already, yes, I clear it. How much is the penalty? Within 3 days, we will issue the order. How much is the penalty? That is in the law. There are a lot of discretion. This is a subject in concurrent list. And there is a penalty from one amount to higher. It can be decided by the competent authority and the state government. And will it be applicable for all cars, even for small cars, or only? Yes, all cars. दिसवड्याच्या वाडीचेर उद्देगांचो सरकाराक लाल बावटो. कामगार मंत्री बाबूश राजकी लावाक दिसवडो वाडोवंक घाई करता. असले निर्णय घेवच्या आदी मंत्र्यान उद्देगांक विश्वासांत घेवचे. GSIचो अध्यक्ष कोचकार उलयला. मंत्री सांगता तसो दिसवडो दिवप परवडटा काय ना हाचो खंय अभ्यास जावचो पडटलो. 6 वर्सां जालीं दिसवडो वाडूना म्हणटा तें मंत्र्याचें वक्तव्य खंय सारकें न्ही. Recently, Labour Minister has made a statement that he want to increase the minimum wages in the state. In 2016, when the government decided to club up the VDA with the minimum wages, it was decided that as and when the VDA is increased by the central government, that will be implemented by the industry. And from 2016, we have been constantly increasing the VDA every 6 months. So the statement which government is making right now that there has not been increase in the minimum wages, which is not true. It was kind enough by the Labour Minister that he had a pre-notification meeting, and jointly all the associations all came together and gave a written suggestion to the government that based on the current minimum wage rates of the different states, what are the impact which will happen due to the this increase in the industry. I have personally written to CM regarding this, that you don't take any hasty decision in this regards. Even if I want to also point out that government is also employing the contractual laborers which are not paid properly as per the minimum wages right now also. If we dig out in this, government will have to shell out more than 100 crores. Whatever rate we suggested as an industries association is a very fair deal. व्यापारी, उत्पादक आणि आयातदारांनी आता कड्डणाचो स्टॉक रिपोर्ट नागरी पुरवण खात्याक दिसपट्टो दिवचो पडटलो. तूर दाळ, उड्डांची दाळ, मजूर, मूग, वाटाणे हाचो कितलो स्टॉक उरला तो खात्याच्या तालुका मुखेल्याक दिवचो पडटलो. तशेंच सप्तकांतल्यान एकदां केंद्राच्या वेबसायटीचेर स्टॉक अपलोड करचो पडटलो. अत्यावश्यक सामान कायद्या सकयल खाद्यान्नाचो दिसपट्टो स्टॉक सरकाराक कळचो म्हूण हो उपाय. लुइजिनाच्या TMCंत नांव ना. TMCची गोंयांत 38 वांगड्याची नवी कमिटीची घोशणा. कमिटीत 33% बायलो. TMCचो खंय गोंयांत तळागाळांत वावर जाला. आतां 2024 आनी 27च्या वेंचणुकांची तयारी. तरणाटे आनी अणभवी लोक एकठांय आयल्यार परिणाम बरो दिसता. गोंयांत TMCचो तोच यत्न चल्ला म्हूण प्रभारी किर्ती आझाद सांगता.
हमारा प्रयास ये रहा है कि हम युवाओं को जो दो मेरे साथ में बैठे हैं और अनुभव को मिला दें, क्योंकि व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस एंड यूथ टुगेदर यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। हमने एक्सपीरियंस को दोनों डिस्ट्रिक्ट में बांटा है क्योंकि हमको ग्रास रूट लेवल से आगे बढ़ना है। हमारे पास समय है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2 साल हैं उसके लिए, और 2027 में गोवा के चुनाव होंगे। उनके लिए हमारे पास ये 2 नौजवान हैं जो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है वह लेकर के जाएंगे। द कमिटी इज ऑफ 38 पीपल, जिसमें 33% हमारा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है, और हम जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे उनका हम इस सूची के अंदर समावेश करते चले जाएंगे। Committee, your senior member, you is member of parliament, Mr. Luis Falero, is not dead. Well, unfortunately, we couldn't fit him either in the top or the bottom. He was earlier national, your senior vice president. I don't think so. He's senior vice president now. Yeah. He has been removed from that post of senior vice president. Well, I can only speak for those who are here in the list. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. CRZ पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडूंक परवाने दिवंक कायद्यांत बदल करचो म्हणून गोंय सरकार केंद्राक सांगपाचो आसा. पर्यावरण मंत्री काब्राल मिडिया कडेन उलयलो. गोंयांत ड्राय रिवर बेल्ट ना तेन्ना पारंपारीक पद्दतीन रेंवेचे वेवसायाक मान्यताय मेळूंक जाय. 22 तारखेर खंय केंद्रा मुखार हे विशीं प्रेजेंटेशन जातलें. मेकनाइज्ड रेंव काडपाक मान्यताय आसची ना. As part of extraction of sand, it is a subject matter of the mining department. So, आमचे जे area भितर CRZ regulation, mining department cannot come till we get CRZ clearance. So, outside CRZ area, the mining department, the state government is free to do within the system how to do it. Now, within the CRZ area, we are asking the central government to change the notification so that CRZ area bitter, because we don't have dry area rivers in Goa, to allow us to extract, and for that 2 years back almost 2 years back we had appointed NIO to give the study. So now on 22nd September we have got entire documentation and we are going to make a representation to the central government with based on documents. No other state, coastal state has made this document. We have made. माड माणसाय शूटआउट प्रकरणात आपलो हात ना, विरोधक गरजेशिवाय उलयतात. आणि म्हजो हात आसपाक तांकां प्रूव करूं न्ही. तर म्हजो हात आसल्यार म्हाका भितर उडोवं म्हाका काय प्रॉब्लम ना. पूण बेश्टे हालायते सांगले हेजो हात आसा तेजो हात आसा, हे ऑपोजिशनाक म्हणपाक कांयच प्रॉब्लम ना. हे म्हणपाक जावपाचें, हें काम तेंचें. कित्याक म्हाका कोण पोर्टफोलियो काडूंक सोदता म्हजो, काडूं मरे, म्हाका काय प्रॉब्लम ना. पोर्टफोलियो काडपाक जाय तो पयलो निवडून येवपाक पडलो थंय. CMाक पयलो म्हाका पोर्टफोलियो काडपाक, CM म्हजो पोर्टफोलियो कित्याक काडटलो. सो ह्यो गोश्टी जी आसा हे ऑपोजिशनाक कामच काम करपाचें. ते केंद्रान खंय टार बॉलाचो इश्यू सिरियसली घेतला. द इश्यू अबाउट tar balls very seriously, and they are examining this entire issue holistically on the entire coastal states. It is after our persistent, Honorable CM's persistent request, we Amche side in, Secretary side in, we have all been persistently pursuing this matter. Same way about erosion, that also they are persisting and trying to understand why erosion is happening. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. केप्यां वेडे कोठंबी जंक्शनाचेर एक्सिडेंटांत एकलो आगताक सोंपलो. स्कुटरांनी बालरथ मोखली. चांद्राचो 18 वर्साचो जॅसवर्ड ज्युएल मार्टिन सोंपलो. तो स्कुटर चलयतालो. ताचे कडेन लायसन ना आनी हेल्मेटूय घालून नाशिल्लें म्हूण पुलीस सांगतात. बस खंय भुरग्यांक हाडपाक ओसळना वताली. केस पुलिसे कडेन पावल्या. काणकोण राजबाग तारेर 2 मोटारींच्या एका स्कुटरीच्या एक्सिडेंटात दोगांक वागताक मरण आयले, जाल्यार एकल्याक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण. वास्कोची एक फामील कर्नाटकांत होणकणांत देव दर्शनाक गेल्ली, परत येतना अपघात. मडगांवच्यान कर्नाटका वटेन वतले मोटारीचो बॅलन्स गेलो आनी ती मोटार डिवायडर सोडून ह्या अणकोणांतल्यान आयिल्ले मोटारीचेर पडली. फाटल्यान येवपी स्कुटरूय पडली. कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले गाडयेंतली सुमार 60 वर्सांची बायल आनी 45 वर्सांचो दादलो आगताक सोंपलो. 7 जाण जखमी जाल्यात, तातूंतलो एकलो क्रिटिकल. मनोहर बायपास हायवेचेर आज एक मोठो एक्सिडेंट जालो. आमकां जी प्राथमीक म्हायती मेळ्ळ्या थळाव्या कडल्यान ती अशी की एक गाडी जी आशिल्ली ती काणकोणच्यान कारवार दिशे वयताली अशी, आनी दुसरी गाडी तेवटेच्यान येताली कारवारच्यान काणकोण दिशे येताली. जी गाडी काणकोणच्यान कारवार दिशे वयताली ती ऑपोजीट डायरेक्शन म्हळ्यार त्या रस्त्यार वयताली आनी ती झंप जावन इतले स्पिडीन ती झंप जावन वयर फ्लाय जावन ती तेवटेच्यान गाडी येताली त्या गाडयेचेर पडली. ह्या एक्सिडेंटान 2 जाण आत्ताच सोंपलेले आसा, एक बायल आनी एक दादलो.
तशेंच 6 ते 7 लोक काणकोण हॉस्पिटलाक एडमीट आसात. लोकलच्या म्हायती प्रमाणे ह्या जाग्याचेर हो ऑटो एक्सिडेंट. ह्या जाग्याची कितें तरी करचें नाल्यार पाहणी करची संबंदीत थळाव्यांची मागणी आसा. केप्यां आवडे कोटेंबी जंक्शनात सकाळी एक्सिडेंटात एकलो आगताक सोंपलो. स्कूटर आनी बालरथ मोखली. चांद्राचो 18 वर्सांचो जेसवर्ड ज्युएल मार्टिन सोंपलो. तो स्कूटर चलयतालो. ताचे कडेन लायसन ना आनी ताणें हेल्मेटूय घालूंक नाशिल्लें म्हूण पुलीस सांगतात. बस खंय भुरग्याक हाडपाक osोळणा वताली. केस पुलिसे कडेन पावल्या. वेडे कोटमी जे जंक्शन आसा जे वेडे कोटमी पंचायत एरिया पडटा ती सकाळची 7:30 आज एक अपघाताक आत्ता एक भुरगो मरण पावलो. तेजें नांव ज्युएल मार्टिन जो चांदोरचो 25 वर्सांचो भुरगो आपल्याच्या बायकार जेन्ना जंक्शनार थंय पावलो तेन्ना जी बस स्कूल बस एमटी भुरग्यांक हाडपाक सोडल्या सायडीन वयतालो थंय अचानक ही घटना घडून हेतूर तो भुरगो मरण पावलो आसा. मजगतीं दवर्ले पंचायती लागीं एक पॅसेंजर बस दुकानात घुसली. दुकाना कडेन पार्क केल्ल्यो 2 स्कूटरी आनी एक मोटार डॅमेज जाल्या. कोणाक मार बशिल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकशायेक लोकूच श्रेष्ठ आसता. तांच्याच आदाराचेर राजकारणी वयर सरतात. वेचून आयिल्लो दरेक लोकप्रतिनिधी लोकांचो सेवक आसता. राज्यपाल उलयलो. संपूर्ण गोवा यात्रे सकल राज्यपालान बुधवारा बार्देजांतल्या पंचायतींक भेट दिली. गांवां गांवांनी लोकां मेरेन पावपी खंय तो पयलोच राज्यपाल. आतां मेरेन खंय ताचे 70% गोंयचे गांव भोंवन जाल्यात. I will have to cover all the villages within 2 years. Now what is completed? Very happy to say that 70% of the villages in Goa already covered by the governor and his team. Our MLA is an smart fellow. I appreciate him. But as far as governor is concerned, nobody invited me to this place. In none of the villages, our constitution says supreme. Who is supreme? The question. Its answer is very well. I am stating everywhere that people are supreme. Our constitution starts with the first sentence. We the people of India. So the people are supreme. Not government is supreme. Supreme Court is not supreme. Our ministers are not supreme. Our MLA is not supreme. Who is supreme? People are supreme. That is why I am in a nice nominated post. Our Panchayat President and the MLA, they offered you, I am contesting in the election. I am prepared to serve you. You impose your faith in me. And that is why, whatever the politics I have to articulate, but I am but he is bound to serve the people. Panchayat President is bound to serve the people. गोंयांत मायग्रंटांक लागून गुन्यांव वाडल्यात. स्वता मुख्यमंत्रीच सांगतात. गोंयकार घरांतय सुरक्षीत ना. सण परब उमेदीन करूंक मेळना. गुन्यांव वाडटा तशा आर्जीन मायग्रंटाचेर परत बॉम्ब घालो. सरकारान खरो गोंयकार पोगो कोण तें खंय कायद्यान स्पश्ट करचें. मायग्रंटाच्यो वोट बँको केल्यात. झोपडपट्ट्यांनी क्रिमिनलांचे अड्डे. आरजी मनोज उलयलो. आतां 2-3 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअस सरकाराक सांगता की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो डिफायन कर म्हणून. पूण सरकार तें करिना. पूण फायनली सीएमान एक्सेप्ट केलें की जे गोंयान भायले येतात ते मेजॉरिटी ऑफ द क्रायम्स करता आनी तेच गोंयच्या इमेजीक गोंयच्या आयडेंटिटीक डॅमेज करीत आसा. सीएम प्रमोद सावंत आनी BJP हेंचो लक्ष फक्त मायग्रंटांची वोट बँक वाडोवपाक आसा. जे मायग्रंट गोंयान येता तांकां भुमिपुत्राच्या नांवान तांकां गोंयकार करून तांकां गोंयकारांचे सगळे रायट्स दिवपाक आसा. आनी जे गोंयान क्रायम जाता ना जे इलिगलायज बस्ती जाता झोपडपट्टी जाता जे झोन जाल्ले आसा आयज क्रायमाचे मॅक्झिमम क्रिमिनल्स थंय रावतात तेचेर एक्शन घेवपाचें ह्या सीएमाक मात पासून दिसना. आयज कोणूच रस्त्यार चलता तो मनीस सेफ ना. आयज घरां बंद करून कोण आपल्या घरा चवथीक पासून वचपाक शकना. कामाक पासून वचपाक शकना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. लोक भिवन जगतात. पार्क केल्ले स्कुटरी चोरता गाडयो चोरतात. अशे कितलेशेच क्रायम गोंयान जाता. हेचे मेन रिजन म्हटल्यार गोंयान जो कोण आयज मायग्रंट लेबर जावं नाल्यार नॉन ट्युरिस्ट कोण गोंयान आयज येतात गोंयान
कामाक लागून येतात, धंद्याक लागून येतात, आयज ते अनचेक्ड आसा. हांव होम मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत हेका विचारपाक सोदता, जर तुमी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकना जाल्यार तुमचो सरकार आनी तुमचो पुलीस फोर्स आमकां जाय तरी कित्याक? राज्य सहकारी बँकेचो एकूय पोस्ट विकूंक काडिल्लो ना. सध्या 56 सुवातांक जायरात दिल्या. 100 मार्कांचो पेपर, 80 मार्कांची लेखी परीक्षक हे राष्ट्रीय एजन्सी पळयता. तातूंत कोणाचेंच कांय चलना. 5 मार्क परफॉर्मन्स, 5 शिक्षणां, 5 मार्क बँके कडेन. चेअरमॅन उल्हास फळदेसायाचो खुलासो. 177 पोस्ट विकूंक काडल्यात म्हूण शैलेंद्र वेलिंगकारान काल बॉम्ब घाल्लो. आमचे 177 डिफरंट टायप ऑफ पोस्ट आसात ते आमी इवॅल्युएशन केलां बेस्ड ऑन द जी नाबार्डाची गायडलायन्स आयला लेटेस्ट. त्या गायडलायन्सा प्रमाणे इवॅल्युएशन करून आमी हे 177 पोस्ट आमी आनी ते सँक्शन पण घेतला. सद्याक आमी फक्त एडवर्टायज जो केला 50 क्लॅरिकल स्टाफ भरपाचो, 3 MBA मार्केटींग, 1 MBA फायनान्स आनी 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर. इतकेच घेवपाचें आमची हें आसा. सद्याक 80% जे मार्क आसात इन रिटर्न आसतले. हे जे टेस्ट घेवपाचे रिटर्न टेस्ट म्हणजे आमी आतां लिस्टेड एजन्सी जी आसा नॅशनल लेवलाचेर ती तांकां दिल्ले कडेन आसा. अजून ताची कांय प्रोसेस जाल्ले कडेन ना. 100 मार्क टोटल, तातूंत 80 मार्क रिटर्न आनी 20 मार्क जे आसात ते 20 मार्कांतले 5 मार्क जे आसात तांचे परफॉर्मन्स लेवल, 5 मार्क आसा तांचे हायर क्वॉलिफिकेशन आसतलें. आमी मागला ग्रॅज्युएशन तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा. फक्त 10 मार्क हे मॅनेजमेंटाक मेळटात. 10,000 जेन्ना मार्क मेळटात मॅनेजमेंटाक ओवरऑलाक तेदो तातूंत कांय करपाचे प्रश्नच येना की आनी आमकां करपाक नाका. आमी ही पॉलिसी सुद्दां कित्याक केल्या, हे बँकेच्या हिता खातीर पॉलिसी केल्ले कडेन आसा की आमकां हे बँकेक बरो स्टाफ मेळचो. आनी आमी काम करता आसतना खंयचे कडेनच अशें एक तकलेन दवरना खंयचे कडेन आमकां पयशे मेळटले अथवा कितें मेळटलें हे भावनेन करना. आमी एक सहकाराचे भावनेन करतात. आमचे इंटरफरन्सूच नासताले थिंगा रिटर्नाक. ज्यो नॅशनल लेवल पळय एजन्सी आसतात बँकिंगाच्यो तातूंत इंटरप्रिनेशन कोणाचेंच नासता. की आमकां पयलींच आमची पॉलिसी कित्याक केल्या की वी वॉन्टेड द बेस्ट कॅन्डिडेट्स. अशें खंयचे कडेन आमचें एलिगेशन आज पर्यंत ना की आमी कोणा कडच्यान लोना सुद्दां पयशे घेतले अथवा हें घेतलें, खंयचे कडेन एलिगेशन ना. आमी इतली हें करतात की सगळी पॉलिसी केली आमी हे बँकेक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरा. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.